बोवाळ पडला की दाबोळे एअरपोर्ट बंद जातलो हाचो कितें टुरिजमा अफेक्ट जातलो. कोणे सांगला? कॅप्टन विर्याटून सांगला की ताका एक कॉन्फिडन्स ताका एक कॅप्टन विराटूक जावचें पडटलें खंयचें कॉन्फिडन्स मेळा तें कॅप्टन विराटूक जावचें पडटलें न्ही. तो कितें उलयला ताचेर हांव कमेंट करूंक शकना. म्हाका दिसता वारंवार मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियर सांगला रिगार्डिंग द एअरपोर्ट एंड वॉट एवर दिस पर्टिक्युलर थिंग इज डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन और चीफ मिनिस्टर विल टॉक ऑन इट बट एप्रोप्रिएटली और इनएप्रोप्रिएटली द मॅन हू हॅज स्पोकन टू मेक न्यूज और इट इज न्यूज should have been confirmed with some paper in there. Confidential म्हाका आयकूंक नाला आनी कितें सांगू अशें आनी ते न्यूज जाता. सो आय थिंक सर्टन थिंग्स तुमी जर्नलिस्ट आनी तुमचें काम आसा इन्व्हेस्टिगेट करपाक ताका तुवें पेपर तरी दाखोवन सांगपाचो न्ही. समथींग हॅज टू बी देर न्ही रे. थंयच्यान एक लायन सोडली हांगा तुमी कॅरी करता. फॉर फ्रॉम सिव्हिल एव्हिएशन पॉयंट ऑफ व्यू दाबोलीम एंड मोपा आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू द स्टेट ऑफ गोवा. This has been spoken on the floor. The Chief Minister in the Assembly has given an assurance. Resolutions have been moved in the past. Things have been discussed as far as Mopa and Dabolim both being there. सगळे उलयल्ले आसा. ताज्या मागीर समज दिल्ली कितें जालां म्हूण कोण तरी क्लेम करता आनी पेपर सबस्टेन्शिएट करचो मागीर कोणी उलोवंक शकता. फॉर माय पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन I feel both airports, I know that both airports are there to stay. Very clear. बंद पडपाना दाबोळे एअरपोर्ट अजून तरी बंद पडपाना अशें तरी पळय टेक ऑफ जावचे पयलीं तूं पडटलो.